भुरग्याक पडून माय पाय कशेन पडटात दिवो पेटला म्हणून उजवाडाचो इथे गोलते पडलेले दिसता आवाज आयकूंक येतोच त्या भुरग्याचो बाबा आमच्या गोराब्याचो उजवाड आंज बोडवो कसो सुरगीचो पळोवन ताका सगळी खुशाल गायन बोलल्या तसोच खुशाल जाला आयजो सगलो गांव भुरगे म्हणजे गोरेब्याची गिरेस्तोय शिकून वाडून बेगीनूच तूं व्हडलो जावं बाबाक आमच्या मोगान आमी वाडयतली देवान घातल्या पुरो बेसांव भुरगे म्हणजे गोराची गिरेस्तकाय उजवाड जावन आसा गोराब्याचो भुरग्याक लागून माय पाय कशेन भोगतात पिवो पेटला म्हणून उजवाडाचो इथे गोलते पडलेले दिसता आवाज आयकूंक येतोच त्या भुरग्याचो बाबा आमचो गोराब्याचो उजवाड आज बोडवो कसो सुरगीचो आज बोडवो कसो सुरगीचो आज बोडवो कसो सुरगीचो ताने बाबा एक सांग बाबा कोणा भाषेत दिसता तो सध्या तुका सारखेच काय सांगू शकते कारण लहान असताना भुरगे एका भाषेत दिसतात आणि पाडून मोठ जाता जाता कुठल्या दुसरीच भाषेत दिसतात देखून जरी तो तुका सारखेच जण सांगताय बाबा कोणा भाषेत दिसता तो त्याला तुवें आनी एक 2 वर्सां रावची पडटली आणि जाणा जाल्यापासून तर सांगचे ना कित्याक बाबा कोण सारको म्हजे भाषेत दिसता ती तुजे भाशेन म्हजे भाशेन दिसता तो चल 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 बाबाक भितर व्हरून ताचो ड्रेस चेंज करूया चल ये ब्रदर हो कादा जाऊन आम्ही घरात आलेले न्हू त्या दिसाक तुवें तीच चूक केलेली आणि आयजूय परत तू तीच चूक करता कसली चूक तुझी गोरकान मन सोडून तू म्हज्या गोरकांनी घेऊन बेडरूम आता तुम्ही भितर वतात तो बाबा तुमचो न्हय तो बाबा जावन आसा आमचो जाल्यार तुम्ही कितें म्हणून सोदतात या तुमच्या बाबाचेर आमकां कसलोच अधिकार ना म्हणून हांव म्हणून सोदिना तुजो देर म्हणटा जाल्यार पळय हांव तान्या बाबा तांचो जाले कितें जालें ताचो गॉडफादर आनी गॉडमदर आमी ताची जितलो अधिकार तांकां आसा न्हय तितलो अधिकार आमकांय आसा बाबाचे ओके बाबा ओके म्हजी चूक जाली वरात तुमच्या बाबाक बस खुश तान्या आमचो बाबा तुमचो पूण तुमी वेगळीच एक बाळ येडात आनी आमकां दियात ते बगोर आमचो घराबो कंप्लीट जावचो ना ते आमच्या हातांत कांयच ना देव दिता तेन्ना आमी दिवंक जाय आनी तान्या देव दिना जाल्यार कितें जालें हो म्हणून आमचोच बाबा न्हय आमचोच बाबा तो होय आमचोच बाबा तो बरें बरें बाबा न्हिदला हांव ताका बेड्यार घालून येता ओके ब्रदर ल्हानपणींतल्यान तुवें म्हाका सांगात दिला तुमी जावन एक वर्स ल्हान करो सदांच तुवें म्हाका सांगात दिलो जायते कोणी अशें घडटा आमकां आसतना भाव भाव एकामेकाच्या सांगातात मोगांची येतात आनी काजार जावं तांच्यो बायलो घरांत आयल्यो म्हणटूच मागीर बायलांचे आयकून एकामेकाची दुस्मान जातात दुस्मानूच कित्याक एकामेकाची नजर पसंत घालिना एकलो भाव मेलो जाल्यार दुसरो भाव ताच्या मोड्यार पासून येना ब्रदर आमच्या मध्ये अशें घडोवन केन्ना दिवचें न्हय आनी तुमकां दिसता अशें घडोवप आमी तुमकां संदी दितली म्हणून केन्नाच ना वेळ आयलो जाल्यार आमी आमचे मदें जोगुटली पूण तुमचे भाव पंडोशी जावंक आमी केन्नाच दिवची ना आनी तुमकां कितें दिसता आमी दोगी तुमकां झगडूंक संदी दितलेत म्हणून नेवर वय तशें तर आमच्या घरांत केसलां दोगांचो प्रश्न येना तुम्ही जाणा जेन्ना बायलांचे आयकून भाव भाव जोगटात न्हय तेन्ना ते दाखयनात आपूण हुशार म्हणून पूण ते दाखयतात आपले बायलो हुशार म्हणून वय आनी तेन्नाच तांच्या बायलांक अदीक संदी मेवता आपले गोरकारांक आपले मुठ्ठीन धरूंक होय जाल्यार तूं म्हणूंक सोदता आमी दोगूय तुमचे मुठीन जातले म्हणून पुरो पुरो हा तितले उलय नाका बायलांच्या फुड्यान पावतूच घो ऑटोमॅटिक मोव जातात आनी मागीर बायलो सांगतात तितले आयकतात ओय पूण हे भाव तसले न्हय आनी तसले केन्नाच जायनाका कारण आता दादल्याचो रिस्पेद दादल्याक मेवंक जाय आनी ती बायलीचो रिस्पेद बायलेक मेवंक जाय तेन्नाच एक घराबो मजबूत जावपाक होय आनी हे तुमचे सपन पुरे जावं आमी सदांच तुमकां आमचो तेंको दितली